नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. इस्रोन केली गगनयान मिशनाच्या क्रू मॉडेलाची यशस्वी चाचणी. बंगालातल्या खाडीत झाले रॉकेटाचे लँडिंग. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि ग्वालियरात सिंधिया स्कूलाच्या 125व्या स्थापणूक दिसाच्या कार्यावळीत घेतलो वाटो. वीज ढवळीकार आणि मडगांवा भुईगट डबल सर्किट केबला खातीर बसयलो बुनियादी फातर. राज्यातल्या 5 बहुउद्देशीय सहकारी कृषी पतसंस्थांक नोंदणीची भेटयली प्रमाणपत्रां. सहकारांतल्यान समृद्धी ही संकल्पना पुराय करपाची सरकाराची मोख. आणि इस्रायल हमास संघर्षामदी गाझांतल्यान विदेशी नागरिकांक भायर काडपा खातीर रफा क्रॉसिंगाक केला उक्तो. थळाव्या लोकांकडेन मजत पावप लेगीत सुरू. आता खबरो विस्तारान. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हळ्यार इस्रोन आयज गगनयान मिशनाच्या क्रू मॉडेलाची श्रीहरिकोटातल्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रांतल्यान यशस्वी चाचणी केली. गगनयान ह्या रॉकेटाक आपत्ती आयल्यार अंतराळ यात्र्यांक सुरक्षीतपणान भायर काडपाची पद्दत इस्रोन आयज दाखयली. ही गगनयान मिशनाची मानवरहित चाचणी आशिल्ली. सकाळी 10 वरांचेर क्रू मॉडेलाक घेवन रॉकेटाचे सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जाले. उपरांत श्रीहरिकोटासावन 10 किलोमीटर पयस बंगालातल्या खाडीत ह्या रॉकेटाचे लँडिंग जाले. गगनयान TVD-1 मिशन प्रक्षेपणाची चाचणी यशस्वी जाल्ल्याची म्हायती इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ हांणी दिली. ह्या यशस्वी चाचणीक लागून भारत आता सोव्हिएत युनियन, अमेरिका आणि चीन हांच्या पंगडात वांटेकार जाला. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या एक्स प्लॅटफॉर्मा वरवीं इस्रोक परबी भेटयली आनी तांची तोखणाय केली. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी लेगीत इस्रोक परबी भेटयल्या. गगनयान मोहिमेच्या यशा खातीर हे एक मुखावेले म्हत्वाचे पावल अशें मंत्री सिंग हांणी म्हळां. The first step in the last leg of journey towards the launch of गगनयान. और आज जो प्रशिक्षण हुआ है, ये टेस्ट फ्लाइट, इसके बाद इसकी सफलता के बाद एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस तरह की फ्लाइट्स की जाएंगी. फिर वो मरहला आएगा कि एक गगनयान लगभग 2025 में हम भेज पाएंगे. गगनयान मिशनाच्या TVD-1च्या यशस्वी चाचणे खातीर ह्या चाचणी मिशनाचे संचालक एस शिवकुमार हांणी खोस उक्तायली. Never before attempt is a bouquet of 3 experiments put together, and we have now seen the fragrance and the characteristics of all 3 systems with what we wanted to test through this experiment or this mission. The test vehicle, the crew escape system, the crew module, everything I think we have perfectly demonstrated in the very first attempt, but for the initial hitch, but that's nothing of a problem at all. All the systems performed well. I thank you for all the support provided by the entire team of ISRO across all centers of VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, HSFC, etc. Thank you all, sir. It was a penance for us for the last 3-4 years, and then we have reached the D-Day today. गगनयानाच्या पहिल्या चाचणीक लागून विद्यार्थ्यांमदी लेगीत उमेद दिश्टी पडली. श्रीहरिकोटातल्या सतीश धवन अंतराळ संशोधन केंद्रात आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी खोस उक्तायली. We are here to see the Gaganyaan launch of ISRO. We are in the Satish Dhawan Space Center. It is a trial mission of the ISRO to take a step to send the Indian astronaut to space. It will travel 400 kilometers to the orbit, and it is a trial mission, unmanned plan. It is a very good opportunity to improve our ISRO. It will be a successful launch. It will be proud to every Indians. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियरात सिंधिया स्कूलाच्या 125व्या स्थापणूक दिसाच्या कार्यावळीत वांटेकार झाले. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी प्रधानमंत्र्यांक येवकार दिलो.
हे वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांणी एका प्रदर्शनाची पळोवणी केली। तांणी आयज मल्टीपर्पज खेळा परिसरा खातीर बुनियादी फातर बसयलो। हे वेळार मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति तात्कालिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम करता है। एक पुरानी कहावत भी है, अगर 1 साल का सोच रहे हैं तो अनाज बोइए, अगर 1 दशक का सोच रहे हैं तो फल वाले पेड़ लगाइए, और अगर 1 शताब्दी का सोच रहे हैं तो शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं बनाइए। महाराजा माधोराव सिंधिया प्रथम जी ने की, उनकी यही सोच तत्कालीन लाभ की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने की थी। 5 राज्यांनी जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मध्य प्रदेश विधानसभा वेंचणुके खातीर आयज अधिसुचोवणी जारी केली। राज्याच्या सगळ्या 230 विधानसभा सुवातां खातीर 17 नोव्हेंबराक मतदान जातले जाल्यार 3 डिसेंबराक मतमेजणी जातली। मिझोरामांत लेगीत वेंचणुके खातीरच्या उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी आयज जाता। अर्ज भरपाच्या निमाण्या दिसा काल 174 उमेदवारांनी अर्ज भरले। मुखेलमंत्री जोरामथंगा हांणी आयजोल पूर्व हांगासावन उमेदवारी अर्ज भरला। 40 सदस्यांच्या मिझोराम विधानसभा वेंचणुके खातीर 7 नोव्हेंबराक मतदान जातले। राजस्थान विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपान 83 उमेदवारांची दुसरी वळेरी आयज जारी केली। भाजपान आदली मुखेलमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, आदले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, राजेंद्र राठोड आणि ज्योती मिर्धा हांकां उमेदवारी दिल्या। काँग्रेसीन लेगीत 33 उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केली। आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। आइए मनोरंजन की एक नई दुनिया में डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस, जिसमें आपको मिलेंगे मनोरंजन से भरपूर 6 टीवी चैनल्स, 10 मूवी चैनल्स, 7 म्यूजिक चैनल्स, 2 चैनल्स स्पोर्ट्स के, 22 चैनल्स समाचार के, 2 लोकसभा और राज्यसभा के, 8 आध्यात्मिक चैनल्स और 38 क्षेत्रीय चैनल्स, यानी कुल मिलाकर आपको मिलेंगे 95 टीवी चैनल्स, और साथ ही साथ आपको मिलेंगे आकाशवाणी के 39 डिजिटल रेडियो चैनल्स भी। इतना ही नहीं, ये सभी चैनल्स आपको मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त, यानी बिना किसी मासिक केबल शुल्क के। बस एक बार डीडी फ्री डिश लगवाइए और जीवन भर पैसे देने से छुटकारा पाइए। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.doordarshan.gov.in। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। के हैं ये हाथों की चिट्ठी, इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी। मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरो से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। कितने हुतात्मरा कड़िया कई बरवणगे, ನಮ್ ತಾಯಿ ನಾಟ್ಲೆ ಕುರುಪುಡನ್ ಕಾಪದ ಉಂದನ್ ಕಡಮೈ माटी मछे पंजड़िया हीरा जे में दम के,
देशाची माती मिट्टी चले लम्हे बोए हिरे वांग चमकदे हिंडाडिन मण्णिल विळयिक्कोनिन स्वप्न दिनंगल ई देहपाल वीगार हातोड्सीती इदु देशं कोसं प्राणं विडिचिन वीरुल चरित्र ई माटीर कमाकी सूटी ई राजनीति इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. गोंय सरकाराचे पर्यटन खातें आनी गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान शिरोड्या श्री महामाया देवळाच्या आवारात केल्ल्या सुशोभीकरण, विद्युत रोशना आनी प्रवेशद्वाराच्या कमानीचे उक्तावण केले. ह्या सुवाळ्याक उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, GTDCचे अध्यक्ष डॉ गणेश गांवकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आपलो गांव सगळ्या बाबतींत परिपूरक आसचो अशें मंत्री शिरोडकार हांणी म्हळें. गावात कचरो उडयत असताना चीड येवपाक जाय. ते मागीर दुकानदार आसली, ते मागीर सादी गिरायक आसली. जेन्ना हो कचरो उडोवपाच्या आमकां जेन्ना चीड येतली तेन्ना सुभाष शिरोडकराची भावना आसा, नो प्लास्टीक इन द विलेज, नो गार्बेज इन द विलेज जावंक शकता. आमी शिक्षेची वाट पळोवपाची ना. गार्बेज उडयला म्हणून ताका 500 रुपया दंड, कचरो उडयला म्हणून ताका 1000 दंड, तेही करता ना आशिल्ली. वेळ आनी गरज गरज पडली तर जाय. आमी आज सांगला की 10 ते 20 कॅमेरा बसोवचे आशिल्ले. जे जे मोठ्याचे जागे आसात त्या जाग्यार मुद्दाम आनी कचरो उडोवपी, मुद्दाम आनी गजाली उडोवपी अशे लोक आसात, तांकां शिक्षा शेवटे करची पडटा. लक्षात घ्या, सुंदर गांव कोणी सांबाळपाचें, आमी सगळ्यांक सांबाळपाक. आनी त्या नदरेन सगळ्यांचे सहकार्य लागतलें. आनी मदीं कांय गुड रोड्स एंड क्लीन रोड्स मुखावेलें आडवान्स शब्द बॅलन्स लागतात. गुड रोड्स एंड क्लीन रोड्स, पार्किंग झोन्स, नंतर मागीर अनइंटरप्टेड सप्लाय. लक्षात घ्या, आमी तुमी इतल्या सांगितलें आसा, अजून वर्ल्डार सारकी येवना. लायट वतली पयलीं रिपेर करपाक वतली, दुरुस्ती करपाक वतली, फक्त सुदारणां वतली. पंचवाडे धरून ते बेकार पर्यंत एमर्जन्सी जाली तर जाय जाल्यार मागीर लायट वचपाची. थळाव्या नागरिकांच्या मागणेप्रमाण देवळाच्या आवारात केल्ली कामां लोकांनी व्यवस्थीत सांबाळची असो उलो GTDCचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी मारलो. तशी म्हाका एक अपेक्षा आसा तुमच्या सगळ्यां कडल्यान की ते सदांच ताका ब्युटिफूलच दवरुचें. अशें मी सामकें तुमकां आवाजूय विनंती आसा, कित्याक हे प्रोजेक्ट जे पळय केल्यात हे प्रोजेक्ट बरे विचार करून केल्ले आसा. की खूब कडेन अशें आसा, म्हाका याद आसा हांवें आतां देवळा कडेन वयतालो, ही सोय जी पळय खंयची वॉशरुमाची, हात धुवपाची ही सोय पळय देवळा कडेन चडशी आसतना, आनी त्या खातीर चड पयलीं सामके प्रॉब्लेम आसतात. आतां ह्या सोयी प्रमाण म्हाका दिसता हांगा इवन लग्न बाकीचे कार्यक्रम सुद्दां जाले जायत जाल्यार सहजपणे आमकां शक्य आसा यूज करपाक. हांव मुद्दाम करून सांगतलो तुमकां की ही ऑपॉर्च्युनिटी जी पळय मेळ्ळ्या आमकां, त्या ऑपॉर्च्युनिटीक लागून आयज नवरात्रीचे दिसा आनी कातेरीचो दीस, कातेरी देवीचो, आमी देवी कात्याली, म्हाजी जी कुळदेवी आसा ती कात्याली. त्या कुळदेवीचें नांव म्हाका दिसता महामायेचें चरणा कडेन तुमी आज पावलो. एक बरो खुशेचो दीस आसा, पूण एक लक्षांत घरा, भावून दिल्लें जें पळय योगदान आसा न्ही ह्या मतदारसंघाक खूब वर्सां फाटलें. आनी एरियाची हांवें जर पळयत जायत जाल्यार ह्या एरिये प्रमाणे खूब मेळना आमकां, पूण ते आमी राखून दवरपाक जाय. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठा मुखार उतर दिल्ले प्रमाण सरकारान सुदारीत शॅक धोरण अधिसूचित केला. अणभव नाशिल्ल्या वेवसायिकां खातीर 10% शॅक परवाने, 1 ते 4 वर्सां अणभव आशिल्ल्यां खातीर 10% परवाने, जाल्यार 80% 5 वर्सां परस चड अणभव आशिल्ल्यां खातीर राखीव दवरतले. शॅक धोरण नाशिल्ल्यांक परवान्यांचें वांटप अडकल्लें. 27 ऑक्टोबर मेरेन शॅक परवान्यां खातीर पर्यटन खात्यान अर्ज मागयल्यात. 3 नोव्हेंबराक सकाळी 10 वरांचेर पर्यटन भवनात शॅक परवान्यां खातीर सर्त काडटले.
वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी मडगांवां भुंयगत डबल सर्किट केबला खातीर बुनयादी फातर बसयलो. हे वेळार आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. वीज खातें कसलोच भेदभाव करिनासतना पुराय गोंयभर साधन सुविधा प्रकल्पांचेर एकाच वेळार काम करता अशें मंत्री ढवळीकार हांणी सांगलें. We are working all over Goa in every constituency without saying that हो म्हजो न्हय तो म्हजो न्हय अशें करून आमी काम करना. हे सरकार हे लोकांचें सरकार अशें म्हणून आमी हें काम करता. हें लक्षांत दवरचें. आज म्हाका खूब आनंद जाता. ह्या नंतर आमी जो 63 MVA ट्रान्सफॉर्मर जो विजय बाब आसा, आलेक्स आसा, तातूंत जवळ जवळ 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीत फरक येतलो. आनी हो ट्रान्सफॉर्मर आमी वेर्णा बसयलो. ताचें उक्तावण एका वर्सान वी हॅव कंप्लिटेड. 9 months आमकां लागले. एका वर्सान आमी हें कंप्लीट केलें आनी हें काम कंप्लीट करता आसतना आज ताजो उक्तावण ऑफकोर्स हो चालू जाल्यार 1 म्हयनो जालो. उक्तावण समारंभ आज आमी दवरला. इतलेंच न्हय, जो 63 MVA ट्रान्सफॉर्मर 40 कोटीचो थिवी आमी उक्तावण करून आपूण लोकांक ओपन करून दिलो. 6 म्हयने जाले. परत 25 तारखेक जें काम आमी 9 म्हयने पयलीं चालू केलें मांद्र्यां सबस्टेशन पूर्ण नवें, तें कामाचें उक्तावण आमी 25 तारखेक मुख्यमंत्र्याच्या हातान करता. आज परत वास्कोक जें आमी काम करता जवळ जवळ 30 कोटीचें काम RDSS स्किमी अंडर, जे वयल्यो लायनी आसा त्यो काडून पोंदां घालता आनी हें काम जवळ जवळ आज चालू जाता. एका वर्सांत हीं कामां सगळीं कंप्लीट करून लोकार्पण जातलें. ह्या प्रकल्पाचेर 40 कोटी 50 लाख 51 हजार रुपया खर्च येवपाचो अदमास आसा. वीज साधन सुविधेचें काम फुडें व्हेल्ले खातीर आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी तोखणाय केली. I check. कित्याक मुगे जेंको विचारलें मुगे एक विचार. I every day want a report of what time light failed, why it failed, so that I am abreast and I am aware not only for myself but to take steps to see it doesn't happen again. This is the commitment we have and this is the work we do. For those people who don't know, there are people who know. There are people who appreciate. Likewise, there are people who appreciate the work of the department. I'm talking about the people who don't appreciate. Don't appreciate, they no appreciate, but criticize karo. One step ahead. But let us now forget about that, because I always believe in life you have to know where you came from and where you have to reach. In between, nobody will ask you. So let us work together. Let us see that there is a bright future for electricity. ह्या प्रकल्पाक लागून विजेची समस्या सुटावी जातली अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. अपग्रेडेशन जाय हें कितें खूब जाण आमी एसेंब्लीन उलयतना आयकलां आसतलें की भाऊसाहेब बांदोडकराचे तेन्ना हाडिल्ले हे पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंच आहा म्हणून. तें घेवन आमी आज वचूंक शकना. आज टॅक्नॉलॉजी चेंज जाल्या. ताजे खातीर नॉन कन्वेन्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी ही वाडोवपाची गरज आहा. नॉन कन्वेन्शनल सोर्साचेर जर आमी गेले जाल्यार म्हाका सरकाराची कातरबाजी करची पडटली. EV म्हणटा ते आमी हें करूंक जाय, एनकरेज करूंक जाय. पूण EV आमचो सरकार एनकरेज करना फॉर ओन रिजन्स. आय डू होप की सुदीन आपल्या भाशणान नॉन कन्वेन्शनल एनर्जी खातीरूय कितें करतलो तें तो सांगतलो. कित्याक तो आतांच उलयतालो की नवे प्लॅन ताजे कडेन आसा. एंड आय थिंक इट इज इम्पॉर्टंट दॅट एज अ प्रोग्रेसीव स्टेट, गोंय म्हणटा ती एक प्रोग्रेसीव स्टेट, आनी हे प्रोग्रेसीव स्टेटान नवें जें कितें येता तें हांगा येवंक जाय आनी आमचे नागरिकांक सगळ्यांक बेस्ट क्वॉलिटी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळपाक जाय. शूर पुलिसांक लागून फाटल्या दशकात आतंकवाद, उग्रवाद आनी नक्सलवादाच्या घडणुकांनी 65% उणाव आयलात अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळें. तांणी आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय पुलीस स्मारकाचेर पुलीस यादिस्तीक दिसा निमतान आर्गां ओंपलीं. किसी भी देश की सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, सजग पुलिस तंत्र के बगैर ये संभव हो ही नहीं सकता. सरकार के लिए, देश के लिए काम करने वाले सभी कर्मियों में सबसे कठिन अगर किसी की ड्यूटी है तो पुलिस के जवानों की होती. और वीरता, शौर्य और बलिदान के साथ देश को सुरक्षित करना, चाहे आतंकवादियों से
टक्कर लेनी हो, चाहे अपराध की रोकथाम करनी हो, चाहे विशाल भीड़ के सामने कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बनाए रखना हो, हमारे देश के पुलिस के जवानों ने हर मौके पर अपने आप को साबित किया है। पोलिसांची देशाखातीर लागणूक, प्रामाणिकपणा आणि सर्वोच्च बलिदानाच्या सन्मानात दर वर्सा 21 ऑक्टोबराक पुलीस यादिस्तीक दीस जाता। पुलिसांच्या शिटूकसाणी बगर खंयच्याय देशाची अंतर्गत आणि सीम सुरक्षा शक्य ना अशें तांणी सांगले। पिछले एक दशक में हमारे वीर पुलिस के बहादुर जवानों के कारण आतंकवाद, उग्रवादी हमले, नक्सलवाद और नस्लीय हिंसा में अपने सर्वोच्च आंक से 65% की कमी हुई है। ये बताता है कि धीरे धीरे 3 हॉटस्पॉट माने जो आज जाने वाले क्षेत्र, चाहे वो वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे वो उत्तर पूर्व के राज्यों का संपुट हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, ये तीनों जगह पर स्थिति को सामान्य करने में हमारे जवानों ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। आणि आता खबरापत्रात घेऊया आणखी एक लहानसोच विसव। I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows, after watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। गोंय सरकाराच्या सहकार खात्याच्या फोंडा विभागीय सहकारी सोसायटी कार्यालयान राज्यांतल्या 5 बहुउद्देशीय सहकारी कृषी पतसंस्थांक नोंदणीची प्रमाणपत्रां भेटयली। सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या हस्तुकी ही प्रमाणपत्रां भेटयली। ह्या कार्यावळीक सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाय आनी हेर अधिकारी मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हे वेळार कृषी, पशुसंवर्धन आणि नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या योजनांची माहिती दिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सहकारांतल्यान समृद्धी ही संकल्पना पुराय करपाची मोख दोळ्यामुखार दवरून सरकार वावुरता। तातूंतलें प्रामुख्यान डिपार्टमेंटान जर जाय जाल्यार तें शिक्षण खातें, जे शिक्षण खात्याचो संबंध जवळ जवळ 3 लाख सुमार कुटुंबां कडेन येता। तांची भुरगीं जीं आसात सुसंस्कृत जावपा खातीर, विज्ञानी जावपा संबंदी खातीर ही भुरगीं नर्सरीक धरून ते युनिवर्सिटी लेवल पर्यंत संबंदीत आसात। अशी म्हजी माहिती प्रमाणे सादारण अशे 3 लाख भुरगीं ह्या खात्या कडेन संबंदीत आसात। आनी त्यामुळे ते पालक जे आसा पळय, शिक्षक पालक भेटीच्या निमित्यान, एखादी विजीट करपाच्या निमित्यान त्या डिपार्टमेंटान संबंदीत आसात। ताजे खालोखाल जर दुसरे खंयचे जर मेजर डिपार्टमेंट आसत जाल्यार ते सहकार खातें। आनी म्हणूनच हे सहकार खातें जेन्ना सुरवात जाली तातूंतल्यान एक ब्रीद वाक्य आमच्या फुडाऱ्यांनी पळय म्हणिल्लें, बिना सहकार नाही उद्धार। आनी एक ब्रीद वाक्य म्हणिल्लें, एकमेकांक सहाय्य करूं अवघे धरू पंथ। हे आमचे संत कवीन म्हणिल्लें। तर अशा प्रकारचे सहकार खातें जे आसा लक्षात घ्या। गोंयांत जर आपली पॉप्युलेशन 16 लाख, पूण म्हजी माहिती प्रमाणे आमचे कडेन आज 16 लाख सहकारी आसात। प्रसार भारती मंडळाचे वित्त विभागाचे वांगडी श्री DPS नेगी हांणी आयज पणजी दूरदर्शन केंद्राक भेट दिली। पणजी दूरदर्शन आणि आकाशवाणी वेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यां बरोबर तांणी बसका घेतली, तशेंच केंद्राची पळोवणी केली। सगळ्या प्रसार भारती केंद्रात अत्याधुनिक सुविधा उबारतले, जी फुडल्या पिळगे खातीर मजतीची थारतली।
हमने कहा था हम 4K में जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट देंगे पूरी प्रसार भारती को और दूरदर्शन और आकाशवाणी को, पैराडाइम शिफ्ट करेंगे इसको बिल्कुल। सारा प्रसार भारती एक तरफ, 99% लोग एक तरफ, मंत्री भी उनकी तरफ, सेक्रेटरी उनकी तरफ। फिर क्या था, फिर मैंने कहा अगर आप, मैं कन्विंस हूँ कि ये आना चाहिए, अगर आप कन्विंस नहीं है तो मैं फाइल में जो मैं कह रहा हूँ मैं वो लिख दूंगा, मैंने नोट भी आपको दिया है, मैं फिर भी लिख दूंगा, आप लोगों की मर्जी है, इसको मेरे को ओरल कर सकते हैं, आप सेक्रेटरी मंत्री में था, लेकिन एज ए फाइनेंस मेरा ये डिस्कशन है, मेंबर फाइनेंस, कि आप जो टेक्नोलॉजी लाएंगे वो फ्यूचर प्रूफिंग होगी, वैल्यू फॉर मनी होगा। इस्रायल हमास संघर्षामध्ये गाजातल्यान विदेशी नागरिकांक भायर काडपा खातीर राफा क्रॉसिंगाक उक्तो केला। थळाव्या लोकांकडेन मजत पावप लेगीत सुरू जाला। इस्रायलांतल्या अमेरिकी दूतावासान ही माहिती दिल्या। ICC क्रिकेट संवसारीक करंड सर्तीत आयज पहिल्या सामन्यात नेदरलँड आनी श्रीलंका पंगडा मजगती लखनौतल्या अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियमात जाल्ल्या खेळात श्रीलंकेन नेदरलँडाचेर जैत जोडले। नेदरलँडान 255 धांवड्यांची मोख श्रीलंके मुखार दवरिल्ली। मजगती आयज दुसऱ्या एका सामन्यात दक्षिण आफ्रिका आनी इंग्लंड पंगडा मदीं खेळ जाता। हो खेळ मुंबयतल्या वानखेडे स्टेडियमात जाता। दक्षिण आफ्रिकेन 400 धांवड्यांची मोख इंग्लंडा मुखार दवरल्या। मजगती काल जाल्ल्या खेळात ऑस्ट्रेलियान पाकिस्तान पंगडाक 62 धांवड्यांनी हार घाली। ऑस्ट्रेलियान पयली फलंदाजी करताना 9 विकेटी वगडावन 367 धांवड्यो काडिल्ल्यो, मात पाकिस्तान ही मोख पुराय करूंक शकलो ना। भारताची PV सिंधू डेन्मार्क उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत बायलांच्या एकोड्या गटाच्या सेमीफायनलीत स्पेनाच्या कॅरोलिना मारिना आड खेळटली। काल जाल्ल्या क्वार्टर फायनलीच्या खेळात सिंधून थायलंडाच्या सुपानिळा काटेथॉक हिचेर 21-19, 21-12 या फरकान जैत मेळयले। डेन्मार्क उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीचो निकाल पॅरिस ऑलिंपिकात पात्रताये खातीर म्हत्वपूर्ण थारता। आनी आतां नजर मारया आयच्या तापमानाचेर। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25°C इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। इस्रोन केली गगनयान मिशनाच्या क्रू मॉडेलाची यशस्वी चाचणी। बंगालातल्या खाडीत जाले रॉकेटाचे लँडिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ग्वालियरात सिंधिया स्कुलाच्या 125व्या स्थापणूक दिसाच्या कार्यावळीत घेतलो वांटो। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी मडगांवां भुंयगट डबल सर्किट केबला खातीर बसयलो बुन्यादी फातर। राज्यातल्या 5 बहुउद्देशीय सहकारी कृषी पतसंस्थांक नोंदणीची भेटयली प्रमाणपत्रां। सहकारांतल्यान समृद्धी ही संकल्पना पुराय करपाची सरकाराची मोख। आनी इस्रायल हमास संघर्षामध्ये गाजातल्यान विदेशी नागरिकांक भायर काडपा खातीर राफा क्रॉसिंगाक केला उक्तो। थळाव्या लोकांकडेन मजत पावप लेगीत सुरू। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।